रिक्षा भाव भयणीनो, आयचो हो नियाळ सुरू करता आसतना पवित्र सभेची शिकवण जी आमकां आसा, जावं समाजीक निती विशीं वो पर्यावरणा विशीं ती वाचता. इंग्लिजीन आसा ती आयकुची सगल्यांनी. Concern about safeguarding nature is one of the signs of our times, and the reflections on the subject have appeared in Catholic social teaching since the Second Vatican Council. Man's relationship with the world is a constitutive element of human identity. It is a relationship that is born as the fruit of the even deeper union of man with God. आमकां मेळटा Compendium of Social Doctrine of the Church. तशेंच Gaudium et Spes हातूनय आमकां मेळटा Christians are called to work for the kingdom of heaven from temporal realities, convinced that the more our power increases, the greater is our individual and collective responsibility. तशेंच आमचो सोपून गेल्लो पाप साहेब बेनेडिक्ट 16वो ताणें कारितास इन वेरिताते हातून बरोवन दवरलेलें आहा. ही रिकॉल्स दॅट द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, of resources and of the climate requires that all the international decision makers act together and show readiness to act in good faith, in respect for the law and in solidarity with the weaker regions of the planet. त्याच बरोबर आमचो आतांचो पाप साहेब फ्रांसीस लावदातो सी खेरीत भाशेन ही चीट ताणें आमकां बरोवन दवरलेली आसा आख्ख्या संवसाराक ऑन केअर ऑफ अ कॉमन होम, आमचें सार्वीक घर हाचे विशीं आमी तें जायतें वाचलां, जायतो ताचेर नियाळ केला. भाव भयणीनो, आमी क्रिस्ती भावार्थी कशीं आमकां आमची पवित्र सभा जी शिकवण दिता, घडये आमी ती शिकवण थोड्यांनी घेतल्या व थोड्यांक घडये आजून पासून खबर ना. खबर आसूं खबर नासूं, आयच्या नियाळाक खेरीत भाशेन ही पवित्र सभेची शिकवण जी आसा ती आमी जागृत करपाची गरज आसा. बो करून ह्या आयच्या काळार आतांच हांवें वाचलां तें फकत थोडी शिकवण आमची सोशल डॉक्ट्रीन ऑफ द चर्च जी आसा ती. आनी म्हज्यान खात्रेन म्हणूंक जाता आमची कातोलीक पवित्र सभेची सोशल डॉक्ट्रीन जी आसा ताच्याहून आनीक मजबूत शिकवण खंयच ना आख्ख्या संवसाराक. आमचे लागीं येदें व्हडलें दायज आसा, शिकवणीचें दायज, पूण आमीच क्रिस्तांवां आयज खंय तरी उणी पडलेलीं आसा. घडये दोतोन आमची सारकी जावंक ना, वो घडये आमी शिकवण सारकी दिवंक ना, आमी यादनिकांनी घडये हे शिकवणेचेर चड भर घालूंक ना, आनी आमच्या लोकांनूय घडये ही शिकवण सारकी घेवंक ना. पूण आमचें अस्तित्व, आमची आयडेंटिटी जी आसा तें आमच्या ह्या पर्यावरणांत आनी ह्या पर्यावरण सांबाळपांत आसा. आमी आयकलां. भाव भयणीनो, फादर जुझेवाज आमच्या गोंयचो आतां आस्कारी, आमचो सांत, आमचो भाग्योन, आनी खेरीत भाशेन ताचें नातें ह्या पर्यावरणान आनी ह्या समाजान जायतें आमकां दिश्टी पडटा. बेश्टेंच पर्यावरणाकूच न्हय, पूण पर्यावरणाक लागून समाजान लोक जो कश्टवतालो तांकां ताणें लागशिल्ल्यान पळयला, तांची सेवा ताणें केल्या, तांचे घाय धुल्ल्यात. समाजान जे कोण उनीत भोगताले तांचे पासून तो राजा मुखार पासून उबो रावला. आनी श्रीलंकेन जेन्ना कॅन्डी शारांत तो आसलो, ती मिलाग्र आमी परतून परतून आयकता. आयज आनीक एक पावटी उगडास केल्यार वायट ना. जरी तर आमी ह्या दिसांनी गोठो बीन पळोवपाक गेल्यात जाल्यार बेतालबातींत आनी त्या गोट्यान जुझेवाजाचें जिवीत एकदम बरे भाशेन चितारला आनी बरोसो पावसूय घालून दाखयला. जूय कॅन्डी शारान 1696 वर्साक जेन्ना सगळो दुकोड पडलेलो, ड्रॉट, पावस ना, आनी पावस ना म्हणटच थंयसरलो कॅन्डी शाराचो लोक व श्रीलंकेचो लोक सगळोच त्रासान आसलो. तांची जनावरां मरूंक लागलेलीं, तांचीं शेतां बाटां सुकूंक लागलेलीं, लोक मरपाक लागलेलो. आनी असल्या वेळार खंयच पावस ना तेन्ना जुझेवाजाक उलो मारलो.
माग तुज्या देवा लागीं. आनी तेन्ना जुजेवाजान पावसा पासत मागणें केलें आनी मिलाग्र घडली. आख्ख्या कॅन्डी शारान वा आख्ख्या श्रीलंकेन पावस पडलो, पूण जें ताणें आपलें मेज घातलेलें आनी मागणें करपाची स्वात आसली ताची फकत तितल्याच जाग्यार पावस पडूंक ना. हेर सगळे कडेन पावस पडलो आनी नव्यान जिवीत ह्या श्रीलंकेक मेळ्ळें. उदक उणें जावन वो उदक ना जावन हो लोक मरपाक लागलेलो, तांची शेतां भाटां मरपाक लागलेलीं, पर्यावरणान काबार जावपाक लागलेलें. देवान ताच्या वरवीं जुजेवाजा वरवीं ही मिलाग्र केली. तशेंच हे आपले भोंवणेचेर तो भोंवता आसतना चलोन भोंवतालो, रानांतल्यान वेतालो आनी त्याय होतयाची आमकां खबर आसा, द वायल्ड एलिफंट. तो सगळें आपल्या मुखार येता तितलें माडोवन काबार कोत्तालो. आनी असल्या रानान जुजेवाजूय पावलो आनी हो चवथी ताचेय बोगलेक पावलो. पूण जेन्ना जुजेवाजा मुखार पावलो तेन्ना त्या होतयान दिमी मोडली. ताचेर आड तो वचूंक ना वो ताका मस्तून मारून उडोवंक ना. भाव भयणीनो, असल्योच आनीक जायत्यो घडण्यो जुजेवाजाच्या जिवितान आमकां मेळटा. तो पर्यावरणाक सृश्टीक लागून आसलो, ताचें नातें एकदम मजबूत आनी हातूंतल्यान नीत येवपाक जाय. जेन्ना आमच्या पर्यावरणान वयर सकयल जाता, जेन्ना आमचे भोंवतणी देवाची देणी जी दिल्लीं आसात ती काबार जावपाक लागतात, तेन्ना सोशल अनरेस्ट म्हणलेलो जाता. ही देणी जेन्ना आमकां सगल्यांक पावना, हे रिसोर्सीस देवान दिल्ले आसा ते आमी बरे भाशेन वांटून घेना एकामेका सवें, तेन्ना जांकां उणें पडटा ते उपरासतात. मागीर भंडां जातात, मागीर प्रोटेस्ट जातात, मागीर झगडीं जातात, सिवील वॉर जातात. आनी असल्या वातावरणान जायत्या लोकांचो जीव वेता, देसूच काबार जावन वचपाक शकता. भाव भयणीनो, असली परिस्थिती आयज आमचेर गोंयकारांचेर आयल्या काय. दोळे उगडून पडत जाल्यार आनी दोळे धांपून पासून पडत जाल्यार आमच्यान पळोवंक जाता आयज आमच्या गोंयचेर असली परिस्थिती हाडलेली आसा. आनी ही परिस्थिती कोणें हाडलेली आसा? सैमान ती आमचेर हाडूंक ना, कित्याक आमकां सैमाच्या देण्यांनी देवान भरलेली आसात. सगळे तरेची सैमाची देणी आमच्या गोंयांत आसात. आमचे लागीं उदक आसा, दोंगर आसात, झाडां आसात, पशु पक्षी आसात, जनवारां आसात, आमचे लागीं नदी आसात. आमकां उदकाक केन्नाच फाल्त पडूंक ना, हें सगळें आसा. तरी आसतना आमच्या भितर आयज ही उचांबडाय हाडलेली आसा. कित्याक जे कोण आमचे पासत कायदे करतात, जांच्या हातान आमची राखण करपाक दिल्ली आसा, जांच्या हातान आमचे कायदे सांबाळपाक दिल्ले आसात, तेच आयज खंय तरी उणें पडलेले आसात. भोव करून हो आयचो सरकार, जो डबल इंजीन सरकार आमी म्हणटा, कांयच पडलेले नासलेल्या भाशेन तोंडाची लिप सर्वीस, फकत प्रेस कॉन्फरन्स येता तेन्ना आमी अशें करतले, अशें करतले, अशें करतले, फकत हींच उतरां आयकूंक येता. पूण दोळ्यांनी पळयत जाल्यार आमचे भोंवतणी काबार जायत आसा. दोंगर कातरोन वसत आसात. दोन मुखेल मुद्दे जे आयज आमचे मुखार आसात. एक डबल ट्रॅकिंगाचें काम जें चल्लेलें आसा. वेलसांव, कासावली, आरोसी हिंगाचो लोक बोवाळ मारता, आनी तरी आसतना सरकार आजून पासून दोळे धांपून आसा. RVNL आयज बेकायदेशीर काम करता. डेप्युटी कलेक्टर्स आसात ते वचून धमक्यो दितात. आमचो सावथ गोवाचो आसा तोय वचून दिता, लोकांक भिवयतात आनी काम तशेंच चालूच दवरलां. रेल्वे एक्ट लावन तुमकां भितर उडयतले, असल्यो धमक्यो आयज ह्या लोकांक दिल्ले आसा जे आपली जमीन सांबाळपाक सोदतात आनी आपले जमनी बरोबर हें डबल ट्रॅकिंग येवन जें निसंटन जावपाचें आसा आमच्या दोंगरांचें, ताचे विशीं उलयतात, तांकां ह्यो धमक्यो येतात. जाल्यार दुसरे वाटेन म्हादेई डबल इंजीन सरकार आसा, थंयसर ट्रिपल इंजीन जाता. आमची गोंयची स्टेट, कर्नाटका स्टेट आनी सेंटर. थोड्योश्यो वस्तू आमकां सांगलेल्यो आसात, थोड्यो वस्तू सांगूंक ना. भोव करून आमच्या चीफ मिनिस्टरा मदें आनी सेंटरा मदें ज्यो मिटिंगी घडटात तांचे विशीं आमकां म्हायती ना. आमकां एक सांगतात आनी फाटल्यान दुसरें चल्लेलें आसा, षडयंत्र चल्लेलें आसा. तें पळयल्या उपरांत भाव भयणीनो जायते फावटी राग येता आमकां गोंयकारांक. आनी हो आमचो राग बेसतो न्हू, जस्टिफायड. दुबाविरेत ह्या रागान आमी कितें वायट करप अशें न्हू, आमी करप ना तें.
आमकां जी पवित्र सभेची शिकवण आसा ती निती पासत आमी उबी रावंक आमचो ताळो उबारूंक आपयता. जे घाय पडलेले आसात आमच्या पर्यावरणाक आनी जे मेरेन हे घाय आसात ह्या आमच्या पर्यावरणान आमकां पुसपाक जायना सारकी, त्या पासत आयज दुयेंसां वाडूत आसात. आयच्या शुभ वर्तमानान भाव भयणीनो आमी आयकलां जेजू सिमांवाच्या घरान भितर सरलो. सिमांवाची सासू बरी नासली आनी तिका ताणें हात लायलो आनी बरी केली. आनी तिका जेन्ना बरी केली आमी रोखडेंच दुसरें वाक्य आयकता, ती उठून तांचो परामस करपाक लागली. जेन्ना हे अस्तरेक आपले पिडेंतली देवान बरी केली तेन्नाच तिच्यान तांची सेवा करूंक जाली. नाजाल्यार जेजू पयलो आयला तेन्ना आपल्या घरांत आयला म्हणून हे सिमांवाची सासू तांकां तांचो परमास करतली आसली. पूण तिच्यान जावंक ना, कित्याक ती सीख, ती बरी ना. पूण जेन्ना तिका बरी केली तेन्नाच ती उठली आनी तांचो परमस करूंक लागली. आयज आमी ही भाग्योन पेद्रूची सासू आयचें पर्यावरण म्हूण पळोवंक जाता. सीख जाल्लें आसा आमचें पर्यावरण, ताचें सगळे वाटेन घाय पडलेले आसा. जाल्यार आमची काळजी ह्या पर्यावरणान हे सृश्टीन कशें घेवचें. आमी आजून पासून हे सृश्टींतल्या खाता, आजून पासून हे सृश्टींतलें आमकां जाय. इल्लें उदक उणें जायत जाल्यार आमच्यान सोसूंक जायना, आमी बोळ मारपाक लागता. रस्त्यार येवपाचो वेळ जायत्या जाणांचेर येयला. नळ बंद जाल्यात, उदक बंद जालां, बांयो सुकल्यात. पेरणे वाठारांत किरीत भाशेन बायलो आसात त्यो आयज रस्त्यार येवन बोळ मारतात, उदक तरी दी आमकां. जाल्यार हें उदक भाव भयणीनो सृश्टींतलें येता, आमकां जाय उदक. पूण जरी तर आमीच घाये घातल्यात आनी आजून पासून घाय घालीत आसात, थोडे बेकायदेशीर आनी थोडे कायदे जे आसात ते वांकडे तिकडे करून, बोकरून जे जांच्या हातान पदवी आसा, जे आमचे सरकारी मनीस आसात, आपणाक जाय जाल्यार कायदे बदलून आनी ते कायदे वांकडे तिकडे करून पर्यावरणाचें निसंटन करीत आसात. आनी तरी आसतना आमकां हे सृश्टींतलें जाय. जे भाशेन ती पेद्रूची सासू आपणाक बरी केल्या उपरांत तांचो परमस करूंक लागली. ही सृश्टी जरी तर आमी सृश्टीक बरें करिना जाल्यार तिच्यान आमचो परमस करूंक जायना. आनी जरी तर सृश्टी आमचो परमस करूंक जायना जाल्यार आमचें निसंटन. तर भाव भयणीनो, जेजून कितल्या जाणांक पेकोवणेचो हात लायलो. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां खेट जाली व्हडली ताच्या घरान आनी येवन ताणें तांकां सगल्यांक बरें केलें, देंवचार काडले. आयज आमचेर जायत्यांचेर देंवचार बसलेले आसात. बोकरून जे आमचे विचून काडलेले आमदार आसात तांचेर बसलेले आसात. आमचे मंत्री मंडळ आसा तांचेर देंवचार बसलेले आसात आशेचे. आनी हे देंवचार काडपाक जेजूशी तांकां हाडपाकूच जाय. ह्या आल्ताराचेर तांकां आमी उबारपाक जाय. ते देंवचार वेतले, ते काडूंक जायना अशें न्हू, ते काडूंक जाता. आनी जेजून व्हडली पदवी ना, पूण जरी तर आमी तांकां तांचेशी हाडिना, तांचे पासत आमी मागोना, भाव भयणीनो, हें जावपाक शकना. वेगवेगळे तरेच्यो बळ्ळिको ज्यो आसात त्यो जेजू सगल्यो बऱ्यो करता. जाल्यार हे पवित्र मिसाचे भेटेन ही येदी व्हडली मिलाग्र जाता तेन्ना दर दिसाक आमी तांकां ह्या मिसान घालपाकूच जाय. सृश्टींतलेच काडलेली देणी घेवन आमी मिसाची भेट भेटयता, जेजूचें मांस रगत हाजीर करता ह्या आल्ताराचेर. तर आमकां जण एकल्याक भाव भयणीनो हो उलो आमी सगल्यांनी बाराबर मेळूंक, आमची सृश्टीक जे घाय घातलेले आसात ते घाय पिकोवपाक, आनी ते पिकोवपाक जेजू हें सगलें केल्या उपरांत आपल्या बापाशी भोव सकाळीं उठून तो दोंगरार गेलो आनी थंयसर मागणें करून आपल्या बापा लागीं संपर्क सादून ताणें वेळ सारलो. आयज जरी तर आमी अशें करतले जाल्यार आमचोय संबंद देवा कडेन, आमचो संपर्क देवा कडेन ना जाल्यार आमी फकत ह्या संवसाराच्या राटींनी घुस्पल्लीं आसा. आमकां फायदो कितलो जाता, आमकां कितलें मेळटा हाचेरूच आयज आमचें मन दल्ललें आसा. प्रॉफीट बेस्ड देवा कडेन नातें आमचें तुटलेलें आसा. जरी तर पवित्र सभेची शिकवण, मॉरल शिकवण जी आसा ती आमी घेतली जाल्यार आमकां थोडें वायट जें आसा, चोरयो आसात, नागोवपाचें आसा तें करूंक मेळचें ना. देखून जायतीं जाणां आमी ती शिकवण पासून घेवंक सोदिना, आयकूंकूच सोदिना. पूण जेन्ना आमी देवा लागीं हो संपर्क सादता, मागण्यांत एक आसा, तेन्नाच आमच्यान ही पेकोवणी आमचे सृश्टीक दिवपाक जाता. तशेंच आमचीं मनशां, आमचीं घरचीं जायतीं जाण आयज बरीं नात, आपणाक पेकोवणेचो हात लाय म्हूण मागतात. थोड्यांक आयज जिवंक जाय दिसता,
जाल्यार तांकांय हे बरेपण मेळचे पासत हे सृश्टींतल्यान बरेपण हाडून आमकां सगल्यांक हे ह्या समाजान आनी हे सृश्टीन जिवंक सगल्यांक ही कृपा दी म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या देशाच्या आनी गोंय राज्याच्या फुडाऱ्यांनी उदरगतीच्या नांवान सृश्टीचेर वायट परिणाम ना हाडूंक पर्यावरणान सांबाळतले नेम कायदे निर्माण करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. खेरीत भाशेन मागुया म्हादेई हो इश्यू जो चालू आसा आमकां गोंयकारांक नीत मेळूंक डबल ट्रॅकिंग हाचे विशीं हें जें नाका जाल्लें काम सरकार करूंक दिता तें बंद करूंक आनी आमचें गोंयचें पर्यावरण सांबाळूंक जे वावुरतात तांकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. Daj, Baba, tuझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची कावतूत कर.